दीस मंगळार, मार्चाची 11 तारीख 2025. पहिले मसप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 55 वोळ 10 तावन 11 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबतावन पडटात आनी वंपियाक बीं दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वसनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. पगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 34, 4-5, 6-7, 16-17 आनी 18-19 पर्यंत. श्लोक. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्टा अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. म्हजे सवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. ह्या काताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवारांतले म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्टा अनवारांतली सर्वेस्पर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरी जातात. तांची मुखामोळां लजेन केदींच भावनात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो तांकां निवारलो. श्लोक. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्टा अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंतांचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडता. श्लोक. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्टा अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. नितिवंतांचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्वय कश्टा अनवरांतली तांकां निवारता. खंती दुखीन भरतल्यांक सोमी लागींच आसा. भरवसो खंडिल्ल्यांक हात दिवन तो उखलता. श्लोक. नितिवंतांक तांच्या सर्व कश्टा अनवरांतली सर्वेस्पर निवारता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वोळ 7-15 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांगा लागलो, तुमी मागतना अनभा वाटत्या बरी जायते बडबडाय नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांच्या बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येव. तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव,
तशें आमचीं पथकां बगशी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्यात जावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आम्हा सर्वांक रचलेल्या आमची जतन करच्या देवा आनी आमचे मदें आसा एक मोगाचो बांद. आसा गांच मायपासाचो. देव आमचे लागीं आनी आमी देवा लागीं सदांच उलयता. देव वेगवेगळ्या मनशां आनी संगती द्वारे आमचे लागीं उलयता. ही सगळी सृश्टी जावं, आपलो पेलो जावं, जिवितांत घडची वेगवेगळी घडितां जावं, ह्या सर्वांती देवाचो ताळो आसा. ह्या सगळ्यां प्रास सडीत स्पश्ट करून देव उलयता आपल्या बळादीक शब्दां मारिफात. हाचें उतर ह्या संवसारी पावसा सारकें पडटा आनी प्रतिफळ दिल्ल्या शिवाय ते पाटी परतना म्हणटा प्रवादी इसाया. आमच्या काळजांत पावसा भाशेन पडचे तें देवाचें उतर. तसो ताळो सुफळ जाय तर त्या उतरांक आमची प्रतिक्रियाय भोव गरजेची. देव आमचे लागीं उलयतना आमी ताचे लागीं उलोवचे व्यक्ती जायचे आनी हें साध्य आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या मुखांत. देखून जेजू शिसांक एक वर्ते मागणें शिकयता. न्ही फकत सवयेक पडून उसारूंक, बगार देवा लागसो आमचो संबंद घट करूंक, ताच्या उतरांक पाळो दिवंक, निमाणें ताच्या उतरांचो फळू आमच्या जिवितांत रुता करूंक.